नमस्कार पळया प्रुडंट खबरो। न्यू इयर सेलिब्रेशनाक पार्टी डेस्टिनेशन गोवा। सेलिब्रिटींचो ग्लॅमर देवता। टीव्ही सेलिब्रिटीज टॉलिवूड सेलिब्रिटी पावले। क्रीम क्राउड देवलो। देशी टुरिस्टांचो सवाय भितर गडगड। हॅपी न्यू इयर। खात्यांनी बजेटेड खर्च 20% मर्यादित राखपाचे अर्थ खात्याचे सर्क्युलराचेर बोवाळ। काँग्रेस म्हणटा मुख्यमंत्र्याचे अर्थव्यवस्थापन फेल। रीण मर्यादा हुपल्यो। 15व्या वित्त आयोगाक तोंड दाखोवपाचे धाडस ना। मार्च 2020 मेरेन जीएसटी रजिस्ट्रेशनाचो आंकडो 51,000 तेकोवपाचे मुख्यमंत्र्याचे न्यू इयर मिशन। पयले तिमाहीत खासा मोहीम। जीएसटी अंमलबजावणी येणावळ वाडीचेर खासा बसका। कर्नाटकान म्हादयचे उदक वळयला ही गजाल खरी। मुख्यमंत्र्याची मुलाखतीत जाप। मात म्हादयचेर तडजोड ना। हे मार्गांनी मायनिंग साधले ना जाल्यार खंय महामंडळ। इडियमाच्या वाठारात तीग मेले ते ड्रग्स ओव्हरडोजान म्हूण गोंयभर बोवाळ। पोलिसांची चौकशी डेड एंडाचे दिशेन। ना फामिलीक दुबाव, ना ड्रग्सांचे पुरावे, ना साक्षीदार। विसेरा स्टडी चीफ फॉर्मालदाद। गोयच्या मुस्लिमांचेर नागरिकत्व दुरुस्ती कायदो आनी राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीचो परिणाम जावचो ना। मुस्लिम प्रतिनिधींबरोबर खासा बसकेत मुख्यमंत्र्याचे उतर। सड्यावेल्या गणेश बेंजोप्लास्टाच्या टाक्यातलो नाफ्ता शिफ्ट करूंक सुरू। एमपीटीचे बर्थ 8चेर एमटी ग्लोबल पीक बोटीत राती मेरेन नाफ्ता ऑपरेशन तडीक। आनी भुरग्यांनी करची खूप प्रॅक्टिस। आशा केन्नाच सोडप ना। भारताची टॉप टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्राचो गोयच्या उदेत्या टेनिस पटूंक सल्लो। न्यू इयर सेलिब्रेशनाक पार्टी डेस्टिनेशन गोवा। मात सेलिब्रिटींचो ग्लॅमर देवता। अंदू तर मोजकेच सेलिब्रिटींनी न्यू इयर पार्टीक डेस्टिनेशन गोवा धरला। मलायका अरोरा, कांय टीव्ही सेलिब्रिटीज, टॉलिवूडाचे कांय सेलिब्रिटीज सोडल्यार व्हडलोसो क्रीम क्राउड ना। कळंगूट मांद्र्या दक्षिणेंत मेजर पार्ट्यो। देशी टुरिस्टांचो मात गाडयो घेवन सवाय भितर गडगड। हॅपी न्यू इयर। 2019 बाय करून 2020 वेलकम करपा खातीर देशभरांतले अनेक टुरिस्ट गोव्यान येवन पावल्ले आसात। गोव्यान न्यू इयर सेलिब्रेट करचो हो सगळ्यांचो ड्रीम प्लॅन आसता। तेंचो 2019 कसो गेलो आनी 2020 कितें अपेक्षा करता हें जाणून घेवपा खातीर आमी पावला मिरामार बिचार। चला मेळुया काही टुरिस्टां आनी तेंचे कितें म्हणणें आसा तें पळोवन घेवया। सो 2 दिन से तो हम गोवा ही घूम रहे हैं। सो 31st का मतलब इधर जितना है उधर तो हमने कहीं देखा ही नहीं था। सो दैट इज़ प्रिटी न्यू फॉर अस एंड एक्साइटमेंट इज़ ग्रेट। एज यू ऑल कैन सी वी हैव बीन लाइक रोमिंग अराउंड फॉर सिंस 2 days ओनली। भी गोवा आधा भी ख़त्म नहीं हुआ है। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। एक नंबर जागा ही गोव्याची। मस्त वाटलं इथं येऊन, खूप चांगलं। आणि पार्टीसाठी कुठे जाणार आज रात्रीचं जो नवीन पार्टीसाठी असं जाणार आम्ही कोलमगोड बीच मध्ये। हम लोगों ने बीच पे ही करना है बिकॉज होटल्स में तो हम लोग करते ही रहते हैं एवरी ईयर। इस बार हम लोग बीच पे करेंगे। अच्छा गिफ्ट मिला है गोड की तरफ से। लास्ट ईयर हैप्पी न्यू ईयर। तैयारी ऐसा है कि गोवा के बारे में सुना है, मैं आया नहीं पहले। अरेबियन सी पहली बार देखा है, ठीक है। कोलकाता साइड जो विशाखापट्टनम के साइड सब जगह देखा है, लेकिन गोवा दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। तो मुझे पता है कि न्यू ईयर यहाँ पे बहुत मतलब रौनक होता है, तो वो सब देखने के लिए आया हूँ। कि सारे गम भूल जाओगे वादा करो, तुम भी खुशियाँ मनाओगे वादा करो। सारे पंछी भी घर लौट आए हैं अब, तुम भी घर लौट आओगे वादा करो। जितने भी चाहने वाले हैं जिनके भी वो अपने अपने घर लौट आए और चाहने वालों के साथ खुशियाँ मनाएं। यही नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।
सुमार 60% रशियन टुरिस्टांची व्यवस्था पळोवपी ट्रॅव्हल्स कंपनी म्हणटा सीझन ओके चल्ला. टुरिस्ट आयल्यात मात दर्जो तितलो ना ताचो मातसो फटको बसतलो. सीझन आसा बरो अशें वायट अशें म्हणपाक शकना. आमगेली कंपनी शेअर्स अ मेजर मार्केट फॉर द रशियन चार्टर्स वीच वी गेट टू गोवा आणि त्या प्रमाणे आमी एक्सपेक्ट करतात प्रेझेंटली की 40,000 to 50,000 पूण पॅसेंजर मिनिमम आमच्या एंड ऑफ द सीझन पण येवचे म्हणून. आणि पॅकेजीस आर डिझायन्ड प्री डिझायन्ड बेसिकली इन्क्लुडिंग हॉटेल्स, फ्लाईट तिकेट्स अँड देअर ट्रान्सफर्स. So they range in a different amount from $500 to you can go maximum up to even $5,000 depending on the capacity and the hotels and meal plan booked by them. This is what we deal with basically. And as expected, season the momentum of the season with the clients which are coming, the count is okay, but the quality has definitely reduced, which is definitely affecting overall tours also and Goa also. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. चालू वर्साचे निमाणे तिमाहीत खात्यांचो बजेटेड खर्च 20% मेरेन मर्यादीत राखपाचे अर्थ खात्याचे सर्क्युलरान बोवाळ. काँग्रेस म्हणटा अर्थीक परिस्थितीचेर सरकार एक्सपोज. 9 म्हयन्यांत रीण काडले 2,000 कोटी. फुडल्या 3 म्हयन्यांत आनीक 500 कोटी रिणाची वर्सुकी मर्यादा हुपतले. हो सरकार 15व्या वित्त आयोगाकूय फुडो करपाचे परिस्थितीत ना म्हूण टाळाटाळ चल्ल्या. मुख्यमंत्र्याक खंय अर्थवेवस्थापन जमना. आणि गोंयचो जो विकास म्हणून करतात हे बोवाळ ते सारखे हे कंप्लिटली प्रूव जाता. सो फर्स्ट इमिजिएट रिएक्शन आमचे ह्या हेजेर की आमी जे सांगलेलें फायनान्शियल एमर्जन्सी, दिस इज नथिंग लेस दॅन फायनान्शियल एमर्जन्सी वेर यू आर आस्किंग डायरेक्टिंग देम टू कट देअर एक्सपेंडिचर. म्हणजे बजेट तांकां रायटफूल बजेट आसता प्रत्येक डिपार्टमेंटाक, तेजो तूं रिड्यूस करून 20% तूं तांकां हाडपाक सोदता. सो दिस इज नथिंग लेस दॅन फायनान्शियल एमर्जन्सी. येता त्या 3 म्हयन्याक हो सरकार कमीच कमी 500 कोटी आनी काडटलो. 500 कोटी कमी आसा आनी 200 कोटी वाडपाक शकता. म्हणजे मुखाल्ल्या 3 म्हयन्याक सरकार कमीच कमी 700 कोटी सांगतलो. हांवें फिगर दिल्या ती फक्त 500 कोटीची आनी हांवें दिल्या ती फूल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्यात विथ डेट्स दिल्यात. आणि यू कॅन वॉच ऑन मी फॉर दीस डेट्स. आनी ह्यो डेट्स येतल्यो तेन्ना तुमी म्हणटले काँग्रेस पक्षा कडेन ऑलरेडी ही फिगर्स आशिल्ली म्हणून आनी ऑलरेडी आमी अनावन्स केल्ली म्हणून. स्टेटीचो रेव्हेन्यू कितले येता कॅझिनो इज हार्डली 200 to 300 crores. देर इज अ ह्यूज रेव्हेन्यू लिकेज. तुम्ही फेरी बोटींक 10 रुपयांची गाडी जर क्रॉस करतली फेरी बोटीन थंय एक इन्स्पेक्टर दवरतात ती गाडी चॅक करपाक आनी 10 रुपये कलेक्ट करपाक. आणि कॅझिनो भितर जवळ जवळ 4,000 ते 5,000 कोटी. हांव परत रिपीट करता ही स्टेटमेंट, हांवें 1 वर्सा पयलीं केल्ली ती. The casino can generate revenue of ₹4,000 to 5,000 crores a year. एका वर्साक इतलो रेव्हेन्यू आमचो लॉस केलो तुमी इतले वर्सां फक्त तुमची बॉल संभरपा खातीर. हिस्टोरीक इकॉनॉमीक ब्लंडर ऑफ 2019. 15 फायनान्स कमिशनाक न मेळचें हें जें डिसिजन जें जालें इट इज क्रिएटेड अ हिस्टोरीक इकॉनॉमीक ब्लंडर by not honoring the invitation offered by the 15 Finance Commission. Basically तेगेलो background is तो medical म्हणजे तो दोतोर. पूण ताणें शिकपाचे प्रयत्न केल्ले जाल्यार तो शिकपाक शकतालो फायनान्साचे हेजेर. ज्या तरेन फायनान्शियल मॅस जाता आनी तो आतां डिसेंबर म्हयन्याक तो फायनान्शियल एमर्जन्सी लायता जे आमी तांकां ऑलरेडी पयलींच सांगलेलें आनी ताणें आमकां किकोत केल्लें आमी कितें सांगता तें. मार्च 2020 मेरेन जीएसटी रजिस्ट्रेशनाचो आंकडो 51,000 तेंकोवपाचें मिशन. गोंयांत सध्या जीएसटी रजिस्टर जाल्ल्यांचो आंकडो 40,139. इतले ट्रेडर जीएसटी जायत आसात. जानेरांत हो आंकडो वाडोवंक खासा मोहीम हातांत घेतले. जीएसटीची अंमलबजावणी आनी येणावळ वाडीच्या नजरेन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान वित्त सचिव आनी कमर्शियल टॅक्साच्या अधिकाऱ्यांची खासा बसका घेतली. प्लस तो अनेक काल मिटींग घेतली तेणी आनीक आमचो मुख्यमंत्री जो फायनान्स मिनिस्टर आशिल्लो जाका खबर आसा जीएसटी ऑलरेडी इम्प्लिमेंट जाल्लें 1 जुलय 2017 साकून आनीक डिसेंबर 2019 ताका जीएसटी बद्दल जागो जाता जेन्ना ताका कळटा की आमी फायनान्शियल एमर्जन्सीक पावल्ले आसा. आनी तो मिटींग घेवन कितें सांगता की रजिस्ट्रेशन आसता तें वाडयात म्हणून जीएसटीचें.
म्हणजे त्यांचे ऑफिशियल फिगर जे त्यांचे प्रेस नोटाक आसा जवळ 40,139 रजिस्टर्ड हे आसा आनी जवळ 51,000 त्यांचे टार्गेट आसा बाय 31 मार्च 2020. म्हणजे तूं इतले दीस कितें करतालो एज अ फायनान्स मिनिस्टर? तुजी जबाबदारी आशिल्ली जंय खंय लिकेज जाता ती लिकेज प्लग करपाची आनी ही जबाबदारी फायनान्स मिनिस्टर म्हणून आमचो मुख्यमंत्री कंप्लिटली फेल जाल्लो आसा. आनी जेन्ना फायनान्शियल एमर्जन्सी एमर्ज जाता तेन्ना तुका याद जाता की आमची थंय रेव्हेन्यू हाडपाक आतां खंयच्यान रेव्हेन्यू हाडप ह्या हेजेर तो पावल्लो आसा. कर्नाटकान कांय प्रमाणात म्हादयचे उदक वळयला ही गजाल खरी. दूरदर्शनावेले मुलाखतीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची जाप. सुप्रीम कोर्टात सगळी शक्त लायतले. MOEFचे चिटयेक कायद्याचे वजन ना म्हूण ताचो दावो. कायदो कोर्टाचो मार्ग बंद जाल्यार मायनिंग महामंडळा वरवीं सुरू करतले. 8 जानेरात सुप्रीम कोर्टात कितें तरी बरें जातलें म्हूण सरकाराक आशा. गोंयांत लिजा पावणेर काडप खंय तितलें सोंपें ना. पण आमकां खात्री आसा की येता ते 8 जानेवारी पर्यंत ते हियरिंगांकूय खंयच्यानूय येतले. आमकां 2 प्रायवेटली मायन्स कंपनी हांच्यांनी ह्या विशयाचेर आमच्या कडेन ऑलरेडी परमिशन्स मागिल्ले आनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार आमी म्हटलें की तुमकां दिवंक शकना सो दॅट ते अगेन परत हायकोर्टान वचून सुप्रीम कोर्टान तेंच्यांनी ताचेर दाद मागल्या. खंयच्या तरी बाबतींत निर्णय काडप सोल्युशन काडप ह्या विशयाचेर आमी आसा आनी अनलेस एंड अंटील इफ इन केस something it is not possible in Supreme Court जाल्यार MMDR Act 2015 हाज्यानुसार इन केस जर आमकां वेळ पडलो जाल्यार कॉर्पोरेशनाक वयचें पडलें आतां इन द इंट्रस्ट ऑफ द गोवन पीपल मायनिंग भागांतल्या लोकांच्या इंट्रस्टा खातीर आमी कॉर्पोरेशनूय करपा खातीर फाटीं फुडें पळोवचें ना जेणे करून आमकां मायनिंग जें आसा हें सुरळीत रित्या सुरू जाल्लें जाय म्हणून आमचो तो निर्णय आसतो. म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचो सुद्दां निर्णय मेळून जाल्यार मायनिंग कॉर्पोरेशनान मुखार वतले. ऑफकोर्स म्हणजे सर्वोच्च ऑलरेडी खरें म्हणजे सुप्रीम कोर्टाच्या निकालांत तांच्यांनी म्हटलां की तुमी आतां एक तर ते नवीन ऑक्शन करप अदरवायज तुमी कॉर्पोरेशनाच्या बाबतींत फुडें वचूंक जाय. बट आमी एक्झिस्टींग सिस्टीम गोंयांत थोडीशी पद्दत गोंयांत थोडोसो जर आमी पळयत जाल्यार लँड मॅटर्स हे वेगळ्या पद्दतीन आसा. त्या खातीर आमी जर कदाचित ऑक्शनाक गेले जाल्यार डिले जावंक शकतलो. हाजोय विचार आमच्या राज्याचे AG जे आसा हाजे डिस्कशनाचो भाग आसा. तो सगळो विचारांत घेवन आमी तेजे योग्य तो निर्णय जो आसा हे घेतले. ह्या सिजनान जातलें मायनिंग सुरू? ह्या सिजनांत करपाचो असो आमचो प्रयत्न आसा. परत आमी ज्यो डंप पॉलिसी आसा ती आमी सुप्रीम कोर्टान ताच्या खातीर परमिशन मागपाक आसा. बट एटलिस्ट म्हणजे आतां आमी ऑक्शन मटेरियल केल्ल्या कारणान थोडोसो रिलीफ व थोडेशे मायनिंग भागांतले ट्रक्स हांकां काम मेळ्ळां. बट वेवस्थीत रित्या जर डंप पॉलिसी जर निर्णयाक आयली जाल्यार सिजन सोंपच्या पयलीं काही प्रमाणात मायनिंग जे आसा हे सुरू जावंक शकलें. खरें म्हणजे म्हादयचे काही प्रमाणात उदक जे आसा हे डायवर्जनूय जालां हें आमी मान्य करपाक जाय. म्हादय वॉटर डिस्प्यूट ट्रिब्युनलाचो जो अवॉर्ड जाल्लो समथींग 5.9 TMC उदक हे कर्नाटकाक दिलें तो आमी चॅलेंज केला. आतां ते दिसा जे पयलें पत्र दिलें तितूंत तेंच्यांनी म्हटलें फॉर द ड्रिंकींग वॉटर प्रोजेक्ट EC इज नॉट रिक्वायर्ड. तें लेटर आमी तेंचे अबेन्स दवरून घेतलें. बट जे तिसरें लेटर परत दिलें कर्नाटकाच्या हेका खरें म्हणजे तें लेटर जें आसा ह्या लेटराक मोठोसो तसो कायद्याच्या दृश्टीन व्हॅल्यू ना म्हणपाक काय हरकत ना. आतां दिला आसतलें MOEF मिनिस्टरान हांव ना म्हणना त्या बाबतींत. बट घडे आमी ऑलरेडी जेन्ना म्हादय ट्रिब्युनलचो अवॉर्ड जो आसा हो सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केला. अनलेस एंड अंटील ते नोटिफिकेशन नोटिफाय जायना तो पर्यंत त्याने जे तिसरें पत्र दिलां हेका कांयच म्हणजे कायद्याच्या दृश्टीन ताका मोठीशी व्हॅल्यू ना म्हणपाक काय हरकत ना. त्या खातीर म्हणजे म्हादय प्रश्नाचेर आमी परत सांगता की आमी सुप्रीम कोर्टान ऑलरेडी चॅलेंज केला. आमकां खात्री आसा की आमी मात सुद्दां कॉम्प्रोमायज करपाना ह्या विशयाचेर. ओके. खंयचीच तडजोड स्विकारचे नात? ना, मात सुद्दां तडजोड स्विकारचे ना. वागातोर इडियमाच्या वाठारात 3 मेले ते ड्रग्स ओव्हरडोजान म्हणून गोंयभर बोवाळ. मात पुलिसांची चवकशी डेड एंडाक तेंकली. पोस्टमॉर्टमा उपरांत तिगांचोय विसेरा रिपोर्ट ते ड्रग्स ओव्हरडोसान मेल्यात म्हूण आयलो जाल्यार पसून पुलीस ह्या 3 मरणां खातीर कोणाकूच जबाबदार धरपाचे स्थितीत नात. तिगांचे फामिलीनी ह्या मरणाक कोणाचेरूच दुबाव घेतिल्लो ना. चवकशेचे डेड एंडाची लक्षणां. विसेरा रिपोर्टाची फॉर्मालदाद. इडियमा कडेन सोंपिल्ल्या फणिदीप कोटा वेंकट आनी साई प्रसादाच्या कुडीचेर पोस्टमॉर्टम जालो. प्रथमदर्शी रिपोर्टा प्रमाण मरण पुलमाव आनी नर्वाक मार बसून जाला. ड्रग ओव्हरडोजा सारख्या केशींनी अशे तरेन मरण येता म्हूण रिपोर्ट सूचित करता. नेमके कारण स्पश्ट जावचे म्हूण गोवा पुलिसांनी विसेराचे नमुने हैदराबादच्या फॉरेन्सिक लॅबात धाडटात. हो विसेरा रिपोर्ट जाता तितले बेगीन धाडचो म्हूण बरोबर पुलिसांची चीट.
पुलीस सुत्रांकडच्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण विसेरा टेस्टी उपरांत एखाद्या वेळ ड्रग्स ओव्हरडोजान तिगांकूय मरण आयला म्हणून रिपोर्ट आयलो तरी गोवा पुलिसांची चौकशी नेमके त्या दिशेन पावपाची शक्यताय उणीच. एका सिनियर पुलीस अधिकाऱ्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण वेंकट आनी साई प्रसाद हे दोगूय आश्व्या गेस्ट हाऊसान रावताले. तांणी ड्रग्स घेतल्या आसत जाल्यार ते ईडीएम सुवाती भायर. तांकां खंय कशे आनी केन्ना ड्रग्स दिलो ते विशीं एकाय साक्षीदारान म्हायती दिल्ली ना. तिसरो फणिदीप कोटा ताच्या दोगा इश्टां बरोबर ईडीएमाक आयिल्लो. पुलिसांनी दोगा इश्टांच्यो जबानी नोंद करून घेतल्यात. फणिदीप कोटान ड्रग्स घेतिल्ले म्हूण खंय दोगांकूय खबर नाशिल्ली. फणिदीप ईडीएम सुवातीर सोंपला पूण ताणें खंय ड्रग्स भायरूच घेतिल्ले. हे तिगूय रावताले त्या सुवातीची झडती घेतली. थंय ड्रग्स मेळूंक ना. तिगांच्या फॅमिलींची जबानी घेतल्या. तांणी कोणाचेरूच दुबाव घेतिल्लो ना. तिगांनी ड्रग्स घेतिल्ले मात तांकां ते कोणे दिले कोण जबाबदार हे कळपाक एकूय पुरावो वा साक्षीदार ना म्हूण गोवा पुलिसांचो ज्येष्ठ अधिकारी सांगता. कोर्टा मुखार पुलीस आतां तिनूय अनैसर्गीक मरणां म्हूण नोंद करून इन्क्वेस्ट रिपोर्ट फायल करतले. मरणां गाजली मात चौकशेचे डेड एंडाचीच लक्षणां. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. सीएए एनपीआराचेर सरकाराचे मुस्लिम संघटनांकडेन बाबा पुता. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदो आनी राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीचो गोंयच्या मुस्लिमांक भंय ना, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान स्पश्ट केलां. मुस्लिमांचे प्रतिनिधींबरोबर मुख्यमंत्र्याची आल्तिनावेल्या बंगल्यार बसका जाली. बसकेत मुस्लिमांनी सीएए एनपीआराचेर हुस्को उक्तायलो. हज समितीच्या अध्यक्षा बरोबर पदाधिकारी मौलवी बसकेक आशिल्ले. मुरगांव गणेश बेंजोप्लास्टात शिफ्ट केल्लो वादग्रस्त बोटींतलो नाफ्ता निमाणे थंयसावन उखलूंक सुरू. सड्यावेल्या गणेश बेंजोप्लास्टांतल्या टाकयेंतलो नाफ्ता एमटी ग्लोबल पीक बोटींत शिफ्ट जाता. डिस्चार्ज ऑपरेशन सांजे बर्थ नंबर 8 सुरू जालें. राती उसरा मेरेन नाफ्ता शिफ्टिंग आटपून बोट वचपाक भायर सरतली म्हूण सुत्रां सांगतात. एमपीटीन नाफ्ता ट्रान्सपोर्टेशनाक टेंडर दिल्लें. गणेश बेंजोप्लास्टांतलो नाफ्ता बोटीत शिफ्ट करून भारता भायर व्हरतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान ताच्या ट्विटरा वेल्यान कळीत केला. नाफ्ता व्हरूंक एमटी ग्लोबल पीक बोट एमपीटीच्या बर्थ नंबर 8 लागली आनी राती मेरेन डिस्चार्ज ऑपरेशन जालें. हे इतले सगळे आमी प्रयत्न केले आनी ओनली बिकॉज ऑफ कोर्ट इंटरवेन्शन आनी कोर्टाचें डायरेक्शन असल्या कारणान आयज आमकां कळून आयला की थंयसर ग्लोबल पीक म्हणून एक शीप लागली आनी आतां ऑलरेडी आतां तो सगळो कार्गो स्मूथली त्या शिपान खाली जाल्लो आनी म्हाका दिसता आयज सांजे मेरेन किंवा आयज राती मेरेन ती शीप परत वयतली. आनी ताका सांगूंक सोदता आमच्या मिनिस्टराचें नांव पिड्यार करपाचें न्ही तेणें की तेणें नाफ्ता हाडली ताका सॅक कोराय हें कोराय मिनिस्ट्री काडून उडय. हांव ताका सांगूंक सोदता की हो कितलो हितून स्कॅमान हें आहा तो इनवॉल्व आहा तो. तेणें काँग्रेस गव्हर्मेंट आसतना 2010 तो एक हॉर्टिकल्चर स्कॅमान आहा तो जेन्ना चॅरमॅन आहलोलो आनी CM तेचो दिगंबर कामत आहलोलो त्या वक्ता तेणें भाजी येताली ती भाजयेक तेणें गरीब लोकांक येताली ती भाजयेचेर तेणें स्कॅम केलो. आयज संकल्प आमोणकर जेन्ना आमच्या सगळ्यांचेर आरोप करता की हे सगळे नाटक आहा जाल्यार तेणी खंयच आपलो कावन्सिलर तेच्या बरोबर रावपी आनी तेणी अशा पद्दतीची जर शीप हाडपाक तेणी जर सपोर्ट केलो जाल्यार खरोखरच हे आयज आमच्या मुरगांवकारांक घातक आहा. असल्या पद्दतीन जर अशें जर एक पॉलिटिशियन ह्या पद्दतीन जर काम करपाक लागले जाल्यार हांकां मुरगांवच्या लोकांनी केन्नाच थारो दिवपाक जाय. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. नवे वर्स उदकाचे शॉर्टेजीन सुरू. अस्नोडा उदका प्लांटात लायटीचे आनी मेकॅनिकल कामाक लागून दिवचले बार्देसात 4 आनी 5 जानेराक उदक ना. दक्षिणेत लो व्होल्टेजीन घात मारलो. शेळप्यां ओव्हरहेड फिडर कामाक लो व्होल्टेजीन पंप ट्रीप. गरजेक शिरवयच्यान उदक सोडलें. साळावलेच्या प्रॉब्लेमान वेर्णा जायका लायनीकूय उदक ना. कुठ्ठाळे दाबोळे ड्राय ते वटेन ओपाचो नवो 27 MLD प्लांट उक्तावणाक हुमकळ्ळा. आमदार जोशुआच्या मतदारसंघात म्हापशा वचत थंय भायल्या लोकांनी कब्जो करून बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यो उबारल्यात. म्हापशेच्या इंटरस्टेट बसस्टँडा वेल्यान यो वच करतले पॅसेंजर आनी टुरिस्टांक ह्या अनधिकृत झोपडपट्ट्यांचें स्पेशल अट्रॅक्शन. विचारूंक गेल्यार रिपोर्टरांचेर फातर उखलपा मेरेन ह्या लोकांची कापासतात. राजकीय आशिर्वादान ह्यो खोपी अळमी कशी फुलतात. आणि हे पॉलिटिशियन सगळे ओगी आहात फक्त मतांक लागून हेंकाय तुमची हेंची मतां जाय काय म्हणटा तुमकां हेंकाय तुमी वोटींग दिवपाच्या फुडें
ते वटेन तशेंच आनीक 2 झोपडपट्टी आहा पायप लायन हेच लोक फोडटात उदीक ना म्हापशान म्हणटात कितें आनी कोणूच सगळ्यांक खबर आहा हे कितें करून होता काय म्हणटा फक्त पयशेच करून होता काय म्हणटा ही आता इतके हांगासर घाण जाल्ली आहा बस स्टँडा म्हापसा ती पळण्यार कितें वासान सुद्दां रावूंक जायना अशी परिस्थिती आहा आनी हांगासर जे घाटी येयले आहात ते दादागिरीच्या हिशोबान भरपूर दादागिरी आमी हांगासर गोंयकार आसून सुद्दां आमकां भंय दिसता एक प्रकारचो आनी कितें कोयतो घेवन आनी कितें घेवन धांवत आतां जरा पयलीं आमी हांगासर येयल्ले ते फातर घेवन तो धांवत येयलो आमच्या समोर मागीर विचार करा ही गोंयकारांची ही परिस्थिती आनी हांगासर जर का हांगासर कोण देवले हे बस स्टँड आहा नवीन बस स्टँड करतले पण ज्या बस स्टँडार कोण येयले दागिने वगैरे घालून आनी तेंचो समज ओडून व्हेले तो कोण जिम्मेदार आहे का उद्याक आतां पुलीस हिंगा येयलेले कंप्लेंट दिवपाक आमी झोपडपट्टीन गेल्लेले न्हू रिपोर्टरांक घेवन तो व्हिडिओ करपाक न्यूज करपाक कितें तितून एका झोपडपट्टीवाल्यान द्या गाडयान द्या गुणे काडून मारपाक गेलो आमच्या रिपोर्टरांक आनी आमचेर कितें अशी भरपूर दादागिरी केली गाळी घातल्यो आमकां गाळी घातल्यो तेंकांय गाळी घातल्यो तुमी जाता ते करा तुमच्या बापायचो बस स्टँड अशें आमकां उतर दिली हांगा गांजाचे अशे धंदे करतात तेच मनीस पणजेचे मनीस हांगा येयलेले आहात कितें आनी हो तेंचो लिडर जाल्लो आहा हेजें नांव धनिया म्हणून आमकां आहा कळ्ळें आमी आतां PI मेळून पुलीस स्टेशनार आमी एक कंप्लेंट दिल्लेली आहा तेजेर आतां भारताची टॉप तशीच संवसारीक 61वे मानांकनाची टेबल टेनिस स्टार मनिका बत्रान गोंयच्या उदेत्या टेबल टेनिस प्लेयरांक मोलाच्यो टिप्स दिल्यात राज्य पावण्यार टेबल टेनिस सर्तीचे फायनलीक मनिका पणजे आयिल्ली तेन्ना तिणें उदेत्या टेनिसपटूं बरोबर संवाद साधलो तांच्या प्रस्नाक जापो दितना मार्गदर्शन करतना तांकां मोलाच्यो 4 टिप्स दिल्यो भारताची एकुलती एक कॉमनवेल्थ गेम्स टेबल टेनिस गोल्ड मेडलिस्ट तशेंच ITTF ब्रेक थ्रू अवॉर्ड विनर मनिका बत्रा आतां टोकियो 2020 ऑलिम्पिक्साचे तयारेक लागल्या तेन्ना गोंयांत सुद्दां आयले कडेन मनिकान टायम वेस्ट करनासतना प्रॅक्टीस केली नेमान 6-7 वरां सराव पुराय डिसिप्लिनान घेतिल्लो डायट आनी पालकांचो म्हत्वाचो तेंको आनी हेर प्रश्नांचेर मनिकान भुरग्यां कडेन गजाली केल्यो started when I was 4 years old and so I started at that time I didn't know that I will win a Commonwealth gold medal but I was focused and I was like dedicated that I have to do something for my country so you all should do that you should not just play do like think something that I will win or you have the same number I saw so I think you should like have a goal that I'll perform well for India in these tournaments so when I played Commonwealth Games before that I didn't know that I will win 4 medals for country but after winning that moment is really special when you stand on the podium and that national anthem everyone is cheering for you so I think if you keep that goal in your mind then you can achieve something like you can be successful in life many times this happened with me like in nationals only I was 3-0 down not the points but I was 3-0 down then I thought it's not over if I win 4 more games then I'm the winner I start playing on the table like 3 to 4 hours on the table in the morning yes then after that I do some you can say fitness for my core or my legs play again for 3-4 hours and I do fitness like I do gymming anyone of you will do 7 hours I would like to say to their parents also if they are dedicated then their kids will be more dedicated correct प्रुडंटा खातीर नीरज प्रभू आनी तुळशीदास च्यारी हे व्हिडिओ हांगा सोंपता ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप ट्विटर फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात नमस्कार तुम्ही पळयतात प्रुडंट यू आर वॉचिंग प्रुडंट